गोयचो साहेब आमचो हांगाल्यान गेल्लो आनी तेजे हे लोक म्हणटात, जाणटे लोक म्हणटात आनी म्हणटा तेजे कितें पांयाची फुटप्रिंट हा, बट म्हाका मेळोंक ना सोदून गेल्लो. हा 5 रुपया कोण कोणाक दिला सारखे 5 lakhs चर्ची खातीर दिल्या त्या मनशाक हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. टू गुड. ओ माय गुडनेस ब्रो, ब्युटी मरे सारखी. पळयात पळयात पळयात. Just my bro. हिंगा न्हू पयलीं आदी लोक रावतालो. म्हाजे भयणीन हेजेर रिसर्च केल्ली. ओके ओके, रिसर्च केली आदी. मागीर तो प्लेग येयलो, दुयेंस येयली. आनी तेन्ना हो लोक मरो लागलो आनी मागीर तो सकयल सेटल जालो. हांगा ती प्ले ही पाड पडलेली, कळ्ळें तुका. मागीर हिंगा आतां बरी वर्स जाली सायबीण डिश पडली. ओके, आनी सायबीण आमची क्रिस्तांव कितें सोद म्हणटा, सायबीण सोदना आपणाची एक सायन दवरता. सो ती बाय मारो लागली. आनी तुमी कोण पिता न्हू, आमी दोळ्यान चोयला लोंगडी चलताय ते दाखयता फुडें. आवयस हे मेन. वा 5 रुपया कोण कोणाक दिला सारखे 5 lakhs चर्ची खातीर दिल्या त्या मनशाक हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. रोमियो बाब, तूं तर म्हाजे व्हिडियोज पळयता जाल्यार थँक्यू सो मच फॉर ह्या चर्चेक हेल्प करपाक आमच्या. तेजे मदीं टायट जावन एकल्या उडी मारली, हिंगा मेलो मेळो. अरे अरे देवा. काय बरं पीसफुल एरिया पळय. चिचो पय हेतून दिसती पडलेली ना रे, तितून वयर दिस पडटा. वयर दिसती पडटा. सायन कशी सायबीण कितें म्हणलें, माराय बाय हें कोराय आनी कोण कितलो बरो. हा, सो तेणी सांगलेले खंय एक सायन दिली, हांगा बाय मारा आनी हे बांयचे उदीक कोणूय पियातलो न्हू तो लायफान खंयच्याच दुयेंसान दुयेंस तेका केन्ना धरचें ना. चर्चीचे केशव भैया, कंप्लीट न्यू गेले, कंप्लीट. वाव ब्रो, स्लीपर घातला म्हणून काय ना मरे. मोन साफ आसा. ओ वाव, हांगाली मुर्ती काडून दवरली आसतली न्हू. वयस काय बरी रेनोवेट केल्या पळय भितरल्यान, भायरसून कळना. जेन्ना ही भायरसून पेंट जातली, तेन्ना हेजो अलगूच फील आसतलो न्हू. टू गुड ब्रो. बेस्ट हांव हिंगा तिनां येता. बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लायफ. बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लायफ. नवा बरें दिसोंक ना तुका. खूप बरें दिसलें. म्हाजो बर्थडे गिफ्ट आयज मेळ्ळो तुमी येवन. अरे ब्रो, थँक्यू रे. अशें म्हटलें तेच व्हडलें. थँक्यू सो मच. तेजो बर्थडे जावन गेलो काल आनी हेका तर तुमी कोण वळखता न्हू, आतां कॉलार कॉल करचें आनी हेका बर्थडे हॅपी बिलेटेड बर्थडे म्हणून विश करचें. भायरसून बीन कोण आहा भाव, कित्याक तो भायर आसलो कामाक, सो भायर तेजे कोण फ्रेंड आहा तेंच्यांनी कॉल करून मॅसेजी करच्यो, मोग दाखोवचो. चड बरी आसा ही चर्च. तुम्ही कोणूय पळोवंक ना ही चर्च जाल्यार प्लीज येयात आनी हांगासर विजीट करा. एका हेजें सांग. हांव शुअर ना, बट ओके. कोण म्हणलेलें गोंयच्या बिचारी क्रॉस जालो आनी पांयाची फुटप्रिंट आहा, बट हांव सोदूंक गेल्लो, म्हाका मेळोंक ना. ओके ओके. कित्याक एक क्रॉस मेळलो म्हाका आनी एक चॅपल मेळला, बट खंयच्यान खंय आहा म्हाका खबर ना. वाव, गोयचो साहेब आमचो हांगाल्यान गेल्लो आनी तेजे हे लोक म्हणटात, जाणटे लोक म्हणटात. आनी म्हणटा तेजे कितें पांयाची फुटप्रिंट आहा, बट म्हाका मेळोंक ना, सोदूंक गेल्लो. आनी हांगासरल्यान खंय स्ट्रेट वतात न्हू जाल्यार डायरेक्ट ओल्ड गोवा पावता खंय. हांव गेला. आनी ही जी लोकेशन आहा ती कितें, ही बातीम. बातीमसून हांगाल्यान खंय डायरेक्ट ओल्ड गोवा पावता. ही सारकी खूब वर्सां पयलींची वाट आनी सारकी ऑफ रोडींग आहा ती. जॉय अँड सेलिब्रेशन हांगासर न्हू वेडिंगां बीन जाता. 2000 कॅपेसिटी आहा लोकांची. सो कोणूय तुमी येवंक सोदता प्लीज, मोस्ट वेलकम. हांगा ओवरनायट स्टे आहा फॅमिली खातीर. ओके, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे प्लस पॉयंट म्हणजे हांगासरलो इन्फिनिटी स्विमींग पूल आहा हांगासर. पळया काय बरी प्लेस आहा, ब्युटिफूल. टू गुड. अमेझिंग. जॉय अँड सेलिब्रेशन्स नोट करात तुमी आनी हांगासर तुमी केन्नाय येवचें.
नेटाचेर पण सर्च केल्यार हय नेटाचेर गुगलाचेर सर्च केल्यार तुमकां गावतले आनी बरी हा प्लेस यू नो ब्युटिफूल हा स्विमींग पूल एक बरो आसा टायमपास तुमकां करूंक जाय हांगा फॅमिली वांगडा इट्स अमेझींग पिसफूल आसा सारकें म्हाका न्हू ती चर्चूच लायक जाली ती चर्च पयल्या पळय तितून मनूच भागना केन्ना देवाचे कृपेन न्हू ती चर्च बरी रेनोवेट जाल्या पुरो अशें आमी मागता आनी थँक्यू सो मच रोमियो बाब 5 lakhs चर्चीक दिवपा खातीर मोग असोच आसूं हॅलो आमी येयलेले आसा जॉय एंड फुडें सांग मरे Celebration. सेलिब्रेशन This is a place wet and wild. आमचे pool. टू गुड ओ माय गुडनस ब्रो ब्युटी मरे सारकी अमेझींग म्हणजे काम चलता. ओके ब्रो हांगासरली कॅपॅसिटी कितली हिंगा हॉलाची हॉलाची 1.5. 1.5 अराउंड 2000 1.5 घातला 2000 2000 निघून जाता. ओके सो कोणी तुमकां हांगासर तुमी येवंक सोदता जाल्यार येवचें आनी हांगासर पळयात काय बरी प्लेस आसा ती ब्युटिफूल सारकी आनी बाबान आमकां बरी प्लेस दाखयल्या आनी प्लस म्हणटा ते ब्रो म्हाका ती चर्च लायक जाली रे अरे मोस्ट वेलकम टू गुड आमकां खबर नासली हांगासर इतले हिडन जॅम्स आसा म्हणून हांवें तेका प्लॅनिंग केलें न्हू खरेंच एक्चुअली तुवें हांव म्हणटालो पळय तुका डायरेक्ट आमी सॉल्ट पळोवपाक या म्हणटालो पण तुवें न्हू जी तूं मिस करता म्हणून सामकें ना 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 प्लेस दाखयली पळय वन ऑफ द बेस्ट थिंग ब्रो आनी पळयात तुमी हांगासर हेका म्हणटा स्विमींग पूल पळय हो व्यू तुका आनी मी ओपन टू बी ऑनेस्ट हो मुझ कावजा कळ्ळो तुका अमेझींग ब्रो हे कितें ते मीठ घालता ते कितें सर्विसींग हां फिल्टर सर्वीस करता पळय बरें हा पळय काय बरें एटलिस्ट क्लिनलीनस मेंटेन दवरता पळय व्हेरी गुड बट असो व्यू मेवता हांव न्हू कहा जाल्यार दुसरी नॉट पॉसिबल वाव हांव इथे हेजीर रावतालो हांव आनी भायर टू गुड आमी बरो हय पूल आहे तो हॉटेलाचो पूल आहे हा होय कास्तात रे वॉट टाइम रे हेजो स्विमींग पूलाक तूं म्हणटालो तूं थोडी मागना खातो मागीर पावस धाडटा गरम I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. आफ्टर इस्टर खंय तो हांगासर न्हू गाडो चालू करपाचें तेजें प्लॅनिंग आसा प्लीज गायज तुमी मॅक्सिमम प्रमाणान हांगा सपोर्ट करा आफ्टर इस्टर प्रॉमीस मरे हां आयज पळय काय बरें कुल्ल्यो केल्ले ते कितें कर आनी कर आमकां हां जाल्यार बेस्ट एवरी संडे स्पेशल व्हेरी गूड आणि लोकेशनूय बरो हा हेका हांव शुअर आसतलो दिसता ना बी ते ब्रिजा वयल्यान ते हांगात हय सगळे उदीक उदीक आहा ते येत न्हू ते चल दी लेट्स गो बरें आसा हांगासर हेल्मेट दवरता हा कुल्ली 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 पळयात 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 राव आनी व्हडली वयस आवय हे कसलें नेट रे वय हे पळय यो आयज इवनिंग तुमकां वय ब्रो खूब जाल्यो कुल्ल्यो आनीक आनीक नाका पळय खालसाणीचें उदीक मीठ न्हू हें सगळें चायन जाता तें वा 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 टू गुड पळय हांगासर तो कुल्ल्यो बिल्ल्यो काडटा टू गुड आतां आमी वयता मीठ दाखोवपाक तुमकां मीठ सॉल्ट तुमकां खरें सांगू ही जी प्लेस आसा पळय हेवन सारकी
इतली बरी प्लेस आसा आमकां खबर सुद्दां नासले. दाखयला हांगासर येयला म्हणून आमकां कळ्ळा इतल्यो हांगासर प्लेसीस आहा बऱ्यो बऱ्यो. आनी चर्चीन आमी गेल्लेली पळय ती जाल्यार सांगूच नाका, चडूच बरी चर्च आहा. आतां तेजें रिपेरिंगाचें काम चलता, आतां पळोवया केन्ना रिपेर जाता तें. मागीर आमी परत एकदां हांगासर येतली. हे सगळे दोर्या इथून फुडी पासून जमीन पणटाली न्हू तेन्ना बोटी मेवले भितर हय. आनी हें केलें तें पुर्तुगीज टायमाचेर सगळे हिंगसोर बोट यो मीठ बरोवन कित्याक पयलीं ट्रान्सपोर्टेशन नासलें ट्रान्सपोर्ट नासले. आनी तेन्ना पुर्तुगीज वयता बॉम्बिंग जालो न्हू, हे प्लेसीरूय जालो. हांगासरूय जाला बॉम्बिंग न्हू. हिंग व्हडलो डीप हें जालो, डॅडी म्हाजो भुरगो आलो त्या टायमार सगळो पळय आग्रा जाला. आनी हांगासर खंय दोर्या खंय पयलीं शिड्डो न्हू तें न्हू ह्यो बीन म्हाका सांगलेले न्हू रे ह्यो दर्या म्हणून. सो गायज फुडें सरच्या पयलीं न्हू, ह्या व्हिडिओन फुडें सरच्या पयलीं न्हू एक तुमकां न्हू बारीक गोश्ट सांगूंक सोदता. ओके, हांवें न्हू खूब नोट केला आमचे भाव भयण, ओके, गोंयचे भाव भयण आमचे खूब मेहनत करतात गोंयान. ना कोण 10,000 खातीर पेमेंटाक आसा, कोण 8,000 खातीर आहा, 7,000 खातीर, 4,000 खातीर पासून पेमेंटाक आसा. कोण बाजारान पोतयो विकता, कोण चुन्ना विकता, कोण आनी कितें विकता, पोटा खातीर 2 रुपया जोडटा सारकें. बट आयचे आमचे जे यूथ आसा खबर आसा तांकां काम करपाक खूब लज दिसता. कित्याक अरे म्हाका आयज काम जमचें ना, कित्याक सांग, आमचे वळखीचे लोक येता ते पळयतात आनी आमकां हांसता अशें म्हणटात आयचे यूथ. जे यूथ काम करता, हांव समज आतां काम करता एका जाग्यार म्हाका 8,000 पेमेंट आसा, फक्त कितें म्हाका मातशें मॉप मारचें पडटलें थंय. पूण कितें आहा, म्हाजे कॉलेजींतले ती चेडवां येतात, म्हाजे कॉलेजींतले ते भुरगे येतात, आमकां पळयतात, ते म्हाका पळयतात आनी आमकां मागीर लज दिसता काम करपाक. अरे गाडवानो, तुम्ही काम करतात, तुम्ही कितें तुमच्या फ्रेंडांक आनी त्या चेडवांक पोसतात. अरे तुज्या जिवा खातीर तूं काम करतलय. तूं आयज 10,000 रुपया जोडटले, 8,000 जोडटले जाल्यार तूं खंय तरी तुज्या फॅमिलीक पळयतले न्हू. यू वील लूक आफ्टर युअर फॅमिली, मॉम, डॅड, कोणूय जावं. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. तुमकां लज दिसता काम करपाक. आयचे यूथ जे आसा खबर आसा, म्हाका खबर ना कितें जालां पळय तें. ओके, दे आर एक्सपेक्टींग टू मच इन देयर लायफ. तांकां अशें दिसता की 12वी जाली न्हू, भायर सरलो काय सोमतेच पेमेंट, असो एक काम मेळटलो ताका पेमेंट डायरेक्ट 1.5 लाख मेळटलो म्हयन्याक. आनी ऑफिसान कंप्युटराचेर काम आसतलें. नो, यू आर नॉट एट ऑल करेक्ट. तुमकां काम तशें मेळचें ना. आनी जे भाव म्हाजे UK लंडन आसा तेंची फुटलेली आहा. कितें फुटलेली आहा तें तुमकां हेतून सांगू शकना. फुटलेली आहा, रगडटात थंय, घश्टीची पडटा थंय बरी. सकाळी फुडें उठचो पडटा, थंडेन, वेदर, पावसान, स्नो आनी कितें भायर वयचें पडटा जाल्यारूच पयशे मेळटा. आनी त्या पयशांनी कितें डायरेक्ट घरा हांगा गोंयान कितें बोंगले येना. 1.5 लाखाचें रेंट आसता UK. मागीर टॅक्स आसता, मागीर घराचे खावपाचे पिवपाचे. इट इज नॉट इजी. आनी हांगा जे तुमी गोंयान काम करतात 8,000, कोण 10,000, कोण 12,000, 15,000, तांकां मातशें अशें मॉप मारूंक लायलो, आवय ते म्हाजे क्लासींतले चेडूं येयला, ना बाबा हांव फाल्यांसून काम करिना. तुज्या पोटाक करा मरे भावानो, तुमच्या पोटाक करा कितें तरी. तुज्या माय पायक पळोवपाक करा. ती चेडवां कॉलेजींतली चेडवां पोसतलीं, कॉलेजींतले चेडे पोसतले ना. टोटली रॉंग. हेंच सांगूंक सोदी. आनी आयच्या आमच्या ब्लॉगान तुमी पळयलां आसतलें ब्युटिफूल बाती मायना म्हणटा पळय थंय. अशें जावन आसा की थंयसरची वाट आसा, थंयसरल्यान खंय आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर चलोन गेल्लो आसा खंय. कितें पिसफूल प्लेस आसा सारकी, होली प्लेस सारकी. ओके, तशी चर्च पयल्या आसतली तुमी न्हू, रेनोवेट करपाचें काम चालू आहा. आनी मारियो का रोमियो दिसता, रोमियो बाब तुवें 5 लाख चर्चीक दिवन न्हू खूब बरें काम केल्लेलें आहा. आयज काल कोण 1 रुपया दिना. गॉड ब्लेस यू. आनी मसोत मोग आसूं आमच्या गोंयकारां खातीर, आमचे संस्कृती खातीर. आमचे जे गोंयच्यो चर्ची आसा त्यो खंय तरी थोड्यो एबेंडन जाल्लेल्यो आसा. पण आयच्या ब्लॉगान तुमी जी चर्च पळयल्या खबर आहा, टू गूड, लवली. आनी आमी गेल्लेली आसा एक अमेझींग ब्युटिफूल प्लेस दॅट इज कॉल्ड जॉय अँड सेलिब्रेशन.
आनी वेट अँड वायल्ड स्विमींग पूल आहात. वेट अँड वायल्ड भरिल्लेले आसा थंयसर, तुमी पयलां आसतलें. सो ह्या स्विमींग पूलार आमी पोरवां न्हांवपाची आसा, पळोवपाक शकता तुमी. चॅनलाक सबस्क्रायब करचो पडटलो, व्हिडिओक लायक करचो पडटलो, आनी फुडें आमी तुमकां सॉल्ट कसो करतात तें बीन दाखयतली. आनी म्हाका कॉमेंट करून सांगा, सॅनिटो ह्या ब्रदराक आमच्या कोण कोण वळखता पळय तो. कालच्या ब्लॉगान खूब कॉमेंट येयल्या. ओके. आनी एकल्यान कोणी युजलेस क्रिचरान 1 वर पयलीं फेक आयडी करून थंय कॉमेंट मारलेलो. ओके, तसलें आसता. ओके, तसले खूब आसता. तांकां कितें करपाचें, तांकां गॉड ब्लेस यू म्हणपाचें. हे आमचे येता ते सॉल्ट कशें काडप, कितें आसता तेजो प्रोसेस, हे तुमकां आमी दाखयतली. ते भायर आमी कुल्ल्यो धरपाक वयपाचें आसा. सॅनिटो माय ब्रो, तूं म्हाजो व्हिडिओ पळयता जाल्यार म्हाका कुल्ल्यांक व्हरपाचें काम तुजें. पळय कशें कितें पळय तें. ओके. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी एक इंट्रस्टींग व्हिडिओ. कोणीय आमकां आतां पळय, सॅनिटोन आपणाचे तेवटेन आमकां आफोन आपणाचे एनवायरमेंट लागींचे व्यू दाखयले, लागींचे कितें आहा तें एक्सप्लोर केलो. तशेंच आमी आनीक कोणाक आमकां आपणाच्या वाड्यार खंय आपणाच्या एरियेन आमकां भोंवंक व्हरोंक सोदता जाल्यार आमकां इंस्टाग्रामाचेर कॉमेंट मॅसेज करची. वॉट एवर इट इज, आमकां कॉन्टॅक्ट करचो. ओके. सो टाटा. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका.